नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कवळे मठाचे स्वामी आड जमीन गैरव्यवहार एफआयआर प्रकरणाचेर देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची जाली खासा बसका, मात बसका थारली अनिर्णित। पर्यटन खात्याकडल्यान शेक धोरणाच्या नेमांचे उल्लंघन, चडशे शेक चलोवपाक दिल्यात दिगर गोंयकारांक, कोणाचेच ना नियंत्रण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप। मध्य प्रदेशाच्या तरणाट्यान दान केले अव्यय, 5 जाणांक दिले जीवदान। 3 एम्ब्युलन्सिंग विमानतळाचेर व्हरपाक पावपाक येरादारी पुलिशेन केली मजत। कोयराचे व्यवस्थापन करपाक मडगांव नगरपालिकेक पुरायन अपयश, दिसान दीस वाडटात कोयराच्यो राशी, पालिका करता तरी कितें मडगांवकारांचो प्रश्न। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताची पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात बदली, आयपीएस टिकम सिंग वर्मा कडेन दक्षिणेच्या अधीक्षक पदाचो ताबो। आणि कुंकळे आयडीसीतले 100 बेकायदेशीर घरांक दिल्ली वीज आणि उदकाची पुरवण बेगोबेग करची बंद, कनालात सोडिल्ल्या घाणयेऱ्या उदकाक लागून पिकावळीचेर जाता परिणाम। आता खबरो विस्तारान। कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती यांचे आड जमीन व्यवहाराच्या प्रकरणात नोंद केल्ले एफआयआरचे संबंधी सोमारा खासा बसका जाली। मठाकडेन संबंधित देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची ही बैठक खंयचे निर्णय विणेमात सोंपली। कवळे मठाकडेन संलग्न आशिल्ले देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमारा खासा बसका जाली। बसकेचो एजेंडा आशिल्लो तो म्हळ्यार कवळे मठाचे स्वामी शिवानंद सरस्वती हांचे आड जमीन व्यवहार प्रकरणात नोंद जाल्ली एफआयआर। हे बसकेत हे विशयावयल्यान बरीच खडाजंगी जाली। बसकेत सहभागी सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण देवस्थानांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वाम्याची बाजू उखलून धरतना हे प्रकरणाची कागाळ करपी फामाद न्यूरोसर्जन दोतोर रामाणी हांचे आड सूर घेतलो। बसकेत सहभागी जाल्ल्यांनी बसकेत जाल्ले चर्चेविशीं उलोवपाक मात न्हयकार दिलो। सर आयचो विशय आशिल्लो जालो म्हणजे सुटावो जालो कितें चर्चा जाली कितें जालें आयज मिटिंगेन विशय आयज सुटावो जालो ताचेर कन्फ्युजन कांय ना सर कितें जालें आयज मिटिंगेन मीटिंग चालू आसा न्ही कितें जालें चल्ला डिसिजन अजून डिसिजन जालना डिसिजन जावपा आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंय येरादारी पुलिशेन जीएमसीच्या 3 एम्ब्युलन्सिंग विमानतळाचेर वेळार पावपाक मंगळारा रस्तो मेकळो करून दिलो। राज्या भायल्या दुयेंतींक अव्यय दिवपा खातीर वचपी हे एम्ब्युलन्सिंग 2 ग्रीन कॉरिडॉर म्हळ्यार मोपा आनी दाबोळ विमानतळाचेर वचपी रस्ते मेकळे करून दिले। ह्यो एम्ब्युलन्सी बेगीन पावच्यो म्हणून येरादारी पुलिशेन कांय वेळा खातीर कांय वाठारांत येरादारी आडयल्ली, अशी माहिती येरादारी पुलीस उपअधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिली। आज जीएमसींतल्यान आमकां काल रिक्वेस्ट आयिल्ली की एक डोनरान आपले ऑर्गन डोनेट केल्यात आणि ते डिफरंट लोकेशनार वतले, म्हणजे त्या प्रमाणे आमी आज ट्रॅफिक अरेंजमेंट केल्लो। हे जे ऑर्गन आसा म्हणजे हार्ट किडनी जावं कितें आसा ते ऑर्गन जीएमसींतल्यान एअरपोर्टार पावोवपाचे आशिल्ले। सो ताका लागून एक अशी आसता एसओपी की ग्रीन कॉरिडॉर तांकां फ्री पॅसेज दिवपाची। सो आज आमी ट्रॅफिकान अरेंजमेंट करून तांकां ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे ग्रीन क्लियर पॅसेज दिली। म्हणजे पयली 2 एम्ब्युलन्सी ते ऑर्गन घेवन मोपा एअरपोर्टार गेले आणि एक दाबोली एअरपोर्टार गेले। सो आमी तांकां ग्रीन कॉरिडॉर क्लियर पॅसेज दिली ट्रॅफिकाची आणि आमची सगळे ऑफिसर इन फील्ड आशिल्ले कित्याक फाटले हेतून कितें लायफ सेवींग हें आसा की ऑर्गन कोणा टायमार पावचो आणि तो ताका उपयोग पडचो। आमकां जीएमसी कडच्यान तशी रिक्वेस्ट आयली की ट्रान्सपोर्ट जावपाचें आसा, ताका लागून आमी अरेंजमेंट केलो। सकाळी पयली 9:25 स्टार्ट जाल्या त्यो 3 एम्ब्युलन्सी गेली, 2 मोपा गेल्या आणि एक जीएमसी गेली। ओके। सो ते सुटले त्या प्रमाणे जेन्ना तांचो मुवमेंट आसता तेन्ना आमी मातशें तांकां क्लियर पॅसेज दिवपाक ट्रॅफिक सायडी काडल्या जावं जंक्शन मेन आसता थंय मातशें थांबोवची पडलें इतलें। ओके। सो हाजो फाटल्यान हेतू एक आशिल्लो की लायफ सेवींग हें आशिल्ले कारणान तो ऑर्गन रायट टायमार पावचो आणि ज्या कोणा मनशाक गरज आसा ताका ताचो उपयोग जावचो।
खंय खंय अशें तुमकां मेजर अशें खंय गेल्या ते खबर ना, पण आमी मोपा एअरपोर्टार पर्यंत आमी तांकां क्लियर पॅसेज दिल्या. ट्रॅफिक सर टील मोपा एअरपोर्ट टील मोपा, GMC टील मोपा आनी GMC टील दाबोली एअरपोर्ट. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची पणजेच्या पुलीस मुख्यालयांत बदली जाल्या. तशेंच IPS अधिकारी टिकम सिंग वर्मा हांकां दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक पदाचो ताबो दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आयची दिसाची एक महत्वाची बातमी म्हणल्यार साऊथ गोवाची जी SP आसा सुनीता सावंत तिची ट्रान्सफर जावन ती पणजे हेडक्वॉर्टरान पावलेली आसा. तुम्ही जाणा आसतले की फाटले दिसांनी साऊथ गोवान कशे मॉलेस्टेशन केसीस आमकां पळोवपाक मेळिल्ल्यो, मागीर त्याच बरोबर फ्रॉड केसीस ह्यो केसीस पळोवपाक मेळिल्ल्यो. ह्याच फाटभुंयेचेर खंय तरी सुनीता सावंत जी साऊथ गोवाची SP आसा तिका एक वेळार CMान एक रिकॉग्नायझेशन अवॉर्ड सुद्दां दिल्लो, पूण तिका आतां साऊथ गोवाची जी SP आसा तिका पणजे हेडक्वॉर्टरान तिची ट्रान्सफर जाल्ली आसा. सो हे पळोवन खंय तरी असो प्रश्न येता की जे फाटले दिसांनी जे काही गजाली घडलेल्यो ते गजालींक लागून साऊथ गोवाची SP ट्रान्सफर केली काय कितें. आनी त्याच बरोबर जो ANC एंटी नार्कोटिक सेलाचो जो SP आशिल्लो टिकम सिंग वर्मा हेजी ट्रान्सफर साऊथ गोवाचो SP म्हणून जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर. कुंकळ्ळे IDCतल्या 100 बेकायदेशीर घरांक दिल्ली वीज आणि उदकाची पुरवण बेगोबेग बंद करची ह्या मागणी नेट येवपाक लागला. कनालात गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान शेतकारांच्या पिकावळीचेरूय परिणाम जाता. पळयात. कुंकळ्ळे IDCत आशिल्ले 100 बेकायदेशीर घरांच्या उदकाची आणि वीज पुरवण नोव्हेंबराच्या 22 तारखेक बंद करतले अशें सांगून लेगीत कुंकळ्ळे नगरपालिकेन अजून मेरेन कसलीच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान ह्या सगळ्याक कोणाचो आशीर्वाद आसा काय असो प्रश्न उबो रावता. या बेकायदेशीर घरांक लागून लागसल्ले कनालात घाणयारे उदक सोडटात जाचो थेट परिणाम शेतकारांक सोंसचो पडटा. आयकात. आयज आमी ह्या स्थानाचेर आमी इतले पोळ मारतात की पोल्युशन जाता म्हणून. आनी तुमी जशें पळोवपाक शकतात जी घरां जी आसात, जी पुराय घरां ही इलिगल स्ट्रक्चर हे सगळे कोणाच्या आशिर्वादान हिंगा बांदल्या आनी कोणे बांदल्या हे सगळे तुमकां खबर आसतलें. तशेंच आयज अशें दिसून येता की खंय तरी प्रशासनूय कमी पडटा ह्या मुद्दे सॉल्व करपा खातीर. कारण म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलें, म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर्स सगळे हे करतात कितें एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलें की मोडचें म्हणून हे सगळे स्ट्रक्चर आनी ही जी उदकाच्या लायटीची कनेक्शनां आसा ती पयलीं कट करची म्हणून. कारण हो जो मेन जो हे आसा मुद्दो आसा, मेन जो कोर रिजन आसा हे पोल्युशन जावचें, उदक थंय जे यूज करतात तेच हे उदक ह्या कॅनलान सोडटात. तशेंच ही जी इतली इलिगल स्ट्रक्चर आयज एक कडल्यान कळोन येता म्हाका की थोडे म्हणटात म्हणून की ही म्युन्सिपालिटीची स्ट्रक्चर हे WRD लँडाक म्युन्सिपालिटीची कितें गरज आसा काय म्हणून इलिगल स्ट्रक्चर WRD म्हणटली म्हणून ना. पूण ही जी म्युन्सिपल ज्युरिस्डिक्शनान जितलोय प्रॉपर्टी येता ती सगळी म्युन्सिपालिटीच्या हेजेर येता. कारण उदक, लायट, घरां बांदपाची NOC, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स किंवा नंबर हे सगळे म्युन्सिपालिटी भितर रेजिस्टर जाल्ले आसात. ते खातीर आयज आमी म्युन्सिपालिटीन हेजेर दखल घेवपाक जाय. काउन्सिलर उदेश वॉर्ड नंबर 9 हेमानी ताणें तेजे ऑब्जेक्शन घाल्लें म्हणून तेगे लायट आनी उदक काट करता. तें आतां तेगे हेजे कोण काउन्सिलान डिसिजन घेतला तेका लेटर धाडचो WRD आनी उदका डिपार्टमेंटान लायटीच्या रेजोल्युशन लास्ट मिटिंगान केल्लें डिस्कशनाचेर ते डिस्कशन केलें ते हे करपाक तेका लेटर धाडपाक तेला तो हे धाड म्हणटा आनी हेरींग चलत म्हणटा अशें. आतां उदका लायटी आहा तेका. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पर्यटन खात्या कडल्यान चॅक धोरणांच्या नेमांचें उल्लंघन, गोंयांतले चॅक्स बिगर गोंयकारांक चलोवपाक दिल्यात म्हणून काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान आरोप केला. गुगल पे वेल्या नांवा वयल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातात. पर्यटन खात्याचे चॅक्स धनियांचेर आनी हेर यंत्रणांचेर कसलेंच नियंत्रण ना, देखून पर्यटनाक मार बसतलो म्हणून पाटकरान खर टिका केल्या. चॅक्सांनी चलपी बेकायदेशीर घडणुकांचेर आवाज उठयल्ल्यान हरमल दर्यादेगेर अमर बांदेकार ह्या तरणाट्याचो खून केल्लो ह्या फाटभुंयेर तो उलयतालो. अंबोल बिचाचेर 12 शेक अलॉट जाल्यात. तातूंत तांणी 3 कॅटेगरी केल्या. आता कॅटेगरी नंबर 1 नरेश नानोस्कर, कॅटेगरी 2
मारिया लिना फर्नांडीस आणि कॅटेगरी 3 10 शेका अलॉट केल्या. सदाशिव नाईक, मंगल देसाई, इनासियो डिसोजा, मान्युएल फर्नांडीस, प्रतीक्षा बर्डे, अरुण साटेलकर, विलास पार्सेकर, केतकी मोर्जे, डुलसिन फर्नांडीस, धाकटू नाईक. म्हजो ओपन आरोप असा आणि म्हजो चार्ज असा की या 12तले 10 तरी भायल्या लोकांक दिल्या. 10 तरी भायले लोक हिमाचलातले लोक चलयतात. आता एज पर पॉलिसी पॉइंट नंबर 8 सब क्लॉज डी क्लियर कट सांगता की सबलेट करपाचे ना म्हणून. जाल्यार जी घटना जाली, ज्या शेकाचेर ताका मारलो, ज्या शेकाच्या स्टाफांनी येवन ताका मारलो, ते शेक आज हिमाचलाचो मनीस चलयतालो. कसो चलयतालो? टुरिझम डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना, कोस्टल पुलिसाचें लक्ष ना. आता ही जी घटना जाली, ज्याचे नाव सी लाउंज, ज्या शेकाचे नाव सी लाउंज, म्हाका दिसता या सरकारान आता त्या बीच शेकाचेर ज्यो आरंबोल 12 पळय तांणी अलॉट केल्या न्ही, मुद्दम वचून तुम्ही ते QR कोड स्कॅन करून पळयात. आता एज पर पॉलिसी तांणी सांगला की जो अलॉटी आसा ताजो अकाउंट आसपाक जाय थंय. आज पळय मोदीन पळय सगळे जीपे आणि सगळे ऑनलाईन ट्रान्सफर पळय केल्या, ते तुम्ही पळयला आसतलें. सगळीकडे QR कोड आसता मरे, आमी वता आनी रोखडेच जीपे करता. म्हजो चॅलेंज आसा, 90% ऑफ दी शेक्स पळय थंय घातल्या न्ही, तो जीपे स्कॅन करून पळया, कोणा भलत्याचेच नाव येतलें. कित्याक ते काडून सबलेट केल्ले आहा थंय. टुरिझम डिपार्टमेंटाचो कांयच कंट्रोल आनी चेक ना. वाढपी अपघातांच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक सेलान 22 ते 26 जानेवारी अशे 5 दीस खासा मोहीम राबयल्ली. ह्या मोहिमेत वट्ट 2180 जाणांक तालाव दिली. उत्तर गोंयांत 1001 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1179 जाणांक तालाव दिल्ल्याचे ट्रॅफिक SP प्रबोध शिरवयकर हांणी सांगले. पळयात पुराय बातमी. गोंयभर वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक नेम फाट्यार मारून गाडी चलोवपी 2180 जाणांक ट्रॅफिक पुलिशेन तालावां दिली. गोंयभर 5 दीस राबयले हे मोहिमेत ट्रॅफिक पुलिशेन हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या 708 जाणांक तालावां मारली. जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 129 जाणांक दंड दिलो. तशेंच ओव्हर स्पीडीन गाडी चलोवपी 264 जाणांक पुलिशेन तालावां दिली. ट्रॅफिक पुलिसांनी स्पेशल ड्रायव्ह राबयल्ली ती 22 जानेवारी ते 26 जानेवारी पर्यंत. आणि ताजें इंटेंशन एकच आशिल्लें की रोडार डिसिप्लीन हाडपाक आनी एक्सिडेंट जाता तितले कमी करपाक. सो स्पेशल ड्रायव्ह आमी ती 5 दीस चलयली. आनी स्पेशल ड्रायव्ह म्हणजे आमची दिसाची चलता, म्हणजे रुटीन हेल्मेट ना, कोण मोबायलार उलयता, रेड लायट जंपींग, आनी प्लस आमची विकेंडा आमी स्पेशल ड्रायव्ह दवरता रातची. दॅट इज फ्रॉम 20:00 to 1 o'clock फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग अँड अदर केसीस. ह्यो ज्यो स्पेशल ड्रायव्ह आसा त्यो चालूच आसा आनी आमी मुखारी करतले. सो हांव ही संदी घेवन सगळ्यांक आमच्या गोंयकारा कडेन जे गाडी चलोवपी आसा तांचे कडेन मागता की रोड डिसिप्लीन मेंटेन करचें, गाडी स्लो चलोवची, सीट बेल्टाचो वापर करचो, हेल्मेट कंपल्सरी घालचें, आनी पॉसिबल आसल्यार आपली सेफ्टी लागून इवन पिलियन रायडरान सुद्दां हेल्मेट घाल्यार बरें, कित्याक ताजी जी मरणाची संख्या आसा ती वाडिल्ली आसा. सो तुमचे म्हाजें हांव अपील करता आनी एक्सिडेंट कमी करपाची आमची गोंयांत सगळ्यांनी रोड रुल्स फॉलो करून गोवा पुलिसाक मदत करची. उत्तर गोंयांत दिल्ली तालावां. पणजे 222, म्हापशा 179, कलंगूट 88, पर्वरी 52, हंजूण 202, पेडणे 122, मोपा 46, दिवचले 90. दक्षिण गोंयांत मारिल्ली तालावां. फोंडा 277, मडगांव 277, वास्को 219, कुडचडे 114, दाबोळी 26, कोलवा 59, काणकोण 152, केपें 45. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. दिवचल शारांतल्या बंदरवाडा झोपडपट्टी वाठारांतली 2 बंद घरां फोडपाची घडणूक घडल्या. मंगळारा दनपारा हो प्रकार उक्ताडार आयलो. हे विशीं पुलीस तपास सुरू आसा. बंदरवाडा वाठारांत परवीन शेख ही फाटल्या शुक्रारा घर बंद करून रोलिंग मिल वाठारांत रावपाक गेल्ली. मंगळारा दनपारा ती बंदरवाड्याचेर आयली तेन्ना घराची दारां उक्ती आशिल्ल्याचे तिचे नदरेक आयले. चोरांच्या हाताक व्हडलें अशें कांय लागूंक ना, मात आयदनां आनी कपडे लत्ते चोरांनी फारायले.
कुशीक आशिल्ल्या आनीक एका घरांत चोरी जाल्ल्याचोय अदमास आसा. मात घरांत रावपी भाडेकरू उपलब्ध नाशिल्ल्यान चोरये विशीं चड म्हायती मेळूंक ना. नहीं ना सब ठीक था. 1 बजे तक थी, मैं इधर बंद करके गई, आज आई, दोनों दरवाजा ताला तोड़ा, दोनों भी पूरा सामान लेके गए अंदर का. अभी मैं आके देखे ना, अभी आ जाए ना, हम लोग देखे पूरा ताला तोड़ी. कितने बजे रहे मैं 1 बजे आज 1 बजे आके देखना पूरा तोड़ के सारा सामान लेके गए अंदर का, दोनों ताला मोड़ा उधर का. क्या सामान था अंदर? वो सामान था, साकम भर के रखी थी उधर, सिगड़ी थी, भाड़े बर्तन थे, सारे थे, साकम भर के रखी थी. मेरे को याद नहीं, 3 साल रखे गई थी उसमें, वो सामान पित्तल के सारा सामान था उधर, भले घर का सामान. और कपाट में ना वो इसके फर्नीचर के बक्सान थे, वो पापा सासना का इसका. हाँ, अच्छा था भाई सामान. पुलिस कंप्लेंट किया? अभी पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस आके देख के भी गई. ये देखना अभी कौन मिलता कौन नहीं. इधर वार्डे बोलती मैं देखा नहीं, तू देखा नहीं, रात को क्या होगा, कौन बाहर भी गए. शुक्रवार से आप घर पे नहीं? शुक्रवार 1 बजे गई, मैं दरवाजा बंद करके ताला दल गई ना. आ जाएगी 1 बजे देखे तो पूरा तोड़ के सारा सामान लेके गए अंदर का. ये तुम्हारा घर? मेरा घर, सारा सामान लेके गए. कितना अच्छा सामान. वो बिडार में रहते ना, मुझे ज़्यादा सामान लेके जाने का नहीं, इधर थोड़ा रखे गई थी मैं, आधा इधर आधा, जितना चाहिए उतना लेके गई थी. अभी देख रहा हूँ एक सामान है घर पे, सारा साफ करके गया. तुकाराम सावंतासय, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजी शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत ईव्ही चार्जिंग स्टेशनां उबारल्यात. सद्याक पणजेत वट्ट 11 चार्जिंग स्टेशनां आसात. तातूंतली 7 दुचाकींची जाल्यार 4 चारचाकी गाडयांक खातीर. स्मार्ट सिटी खाला 40 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाची आशिल्ली, पूण सद्याक 11 स्टेशनां उबारल्यात. सद्याक पणजेत दुचाकीत चार्जिंग करपाक मेळटा. 4 चाकी गाडयांक 15 फेब्रुवारी उपरांत चार्जिंग करपाक मेळटली, अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो अभियंतो कनक जोशीन दिली. गाडयांक लागून जावपी प्रदूषण कमी करपा खातीर इलेक्ट्रीक गाडयो काडल्यो. गाडयो चार्ज करपा खातीर इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशनां उबारली. पणजेत 40 चार्जिंग स्टेशनां उबारपाची आशिल्ली, पूण सद्याक 11च उपलब्ध करून दिल्यात. हातूंतल्या 3 स्टेशनांचो वापर जाता, हेर बाकीची तशीच आसात. 4 चाकी गाडयांक चार्जिंग करपाची कसलीच सोय आजून मेरेन पणजेत करूंक ना. 15 फेब्रुवारी उपरांत 4 चाकी गाडयांक पणजेत चार्जिंग करपाक मेळटले, अशें स्मार्ट सिटीचो अभियंतो कनक जोशी सांगता. जशें तुमी पळोवपाक शकता, फाटीं हा एक 2 व्हिलर चार्जर जो आमी लायिल्लो आसा. हो चार्जर लावचें कारण म्हणल्यार मुखार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग हेचो दवरपा खातीर चालू केली एक इनिशिएटीव बाय स्मार्ट सिटी. ही आतां चार्जिंग जें आसा जावन आसा ते काकोलो मॉलाच्या ऑपोजीट. अशेंच बरेच ठिकाणी आमी चार्जर लायिल्ले आसा. सांगपाक म्हणल्यार मधुबन सर्कला कडेन एक, आनी सांतिने जंक्शना कडेन एक, आनी हो फाटलो. हे तीन आमचे 2 व्हिलर चार्जर जे सद्या लायव्ह आसा. तुमी यूज करूं शकता थ्रू जिओ BP पल्स एप्लिकेशना वरवीं तुमी ते यूज करूं शकता. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी प्रपोज केल्ले 4 व्हिलर चार्जर जे फास्ट चार्जर 60 किलो वॉटाचे जावन आसा. ते बरेच ठिकाणी येतले मुखार. आजून कमिशन जावना ते, पूण मिरामार सायट जाली, मुखार मांडवी हॉटेल जालो, नंतर पासपोर्ट ऑफिस, नंतर बालभवन, अशे आमचे लोकेशन मुखार येतली 4 व्हिलराची चार्जर फॅसिलिटी. त्याच्या मुखार आमी 2 व्हिलर येवपाचे आसा. ते आमचे विशाल मेगामार्टा कडेन एक, नेपच्यून हॉटेला कडेन एक, अल्फ्रान प्लाझा कडेन, आनी पाट्यार करपाच्या सेंट्रल लायब्ररी कडेन. 2 व्हिलरचे सद्या खातीर आमी 3 चालू आसा, आनी एका चार्जराचेर 3 गन लावपाक शकता. म्हणजे अशें फाटल्यान जर तुमी पळोवपाक शकता, एका चार्जराचेर 3 गाडयो सायमल्टेनियसली चार्ज करूंक मेळटा. तशेंच आतां हे 3 जाले, 9 गन जाले. तेचे मुखार सांगले प्रमाणे कारांजालेम बीच पार्किंग जे आसा थंय एक चार्जर येवपाचो आसा, आनी आमचे म्युनिसिपल मार्केट आसा थंय ठिकाणी आनीक एक 2 व्हिलर चार्जर येवपाचो आसा. कांय चार्जिंग स्टेशनां कडेन लोक गाडयो पार्क करून दवरतात. ताका लागून ईव्ही गाडयो चार्जिंग लावपाक मेळना. देखून ह्या सगळ्या चार्जिंग स्टेशनां कडेन ग्रीन झोन पार्किंग एरिया करतले, अशें कनक जोशीन सांगलें. चार्जिंग स्टेशनांचेर खंयच्यो गाडयो चार्ज करप हाची म्हायती जिओ BP पल्स ॲपाचेर मेळटली, अशें तांणी सांगलें. चार्जराचो सगळो डेटा आसा तो मुखार इंटिग्रेट जातलो आमच्या वेबसायटीचेर, आमच्या ॲपाचेर. पूण सद्या खातीर ते जिओ पल्स BP हो एक एप्लिकेशन जावन आसा जो iOS आनी एंड्रॉयड ह्या दोनी प्लॅटफॉर्माचेर अवेलेबल आसतलो. तेंचेर ते जिओ BPचे सगळे चार्जर
अवेलेबल आसतले तांचो सगळो म्हायती अवेलेबिलिटी त्या एपा वरवीं तुमकां मेळटले. चालू आसा, कोण यूज करता किंवा अवेलेबल आसा, हे सगळे तुमकां तेजेर अपडेट्स अवेलेबल आसतले. मुखार आमचो असो एक स्टेप आसा की जे चार्जर आमी लायल्ले कडेन आसा आनी तांकां पार्किंग जे अलॉट केल्लें आसा, हांगा पळोवपाक शकता की हांगा 3 गाडयो, तिनूय आमच्यो पेट्रोल गाडयो लायिल्ल्यो आसा. मुखार ग्रीन झोन्स म्हणून EV चार्जराच्या मुखार त्या खातीर फक्त EV व्हेहिकल आसतली, तीच आमी चार्ज करपा खातीर हांगा पार्क करूं शकता, असो आमी एक इनिशिएटीव घेवपाचें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. बेळगावांतले कांय उद्देजक आणि व्यावसायिकांच्या घरांचेर तशेंच ऑफिसांचेर गोंयच्या आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा धाड घाली. एकूण 5 वांगड्यांनी ही कारवाय केली. एकाच वेळार केल्ले कारवायेक लागून बेळगांवच्या उद्देजकां मदीं बोवाळ पडला. बेहिशोबी मालमत्ता एकठांय केल्ल्या व्यावसायिकांक हाचो फटको बसला. बेळगांव कॅम्प आणि टिळकवाडी पुलीस स्टेशनाच्या कार्यक्षेत्रात ही कारवाय केली. बेळगांव सयत बेंगळुरू आणि धारवाडाय आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उद्देजकांची घरां आणि ऑफिसांचेर धाड घाली. मडगांव ही अश्रेणी आशिल्ली पालिका. मडगांव पालिकेक कागदोपत्री दर्जो मेळ्ळा. ह्या दर्ज्या प्रमाण पालिके कडेन अधिकारी आसात. ते भायर मडगांव पालिका आर्थीक दिश्टीनूय घटमूट आसा अशें आसूनय मडगांव पालिका कोयराच्या वेवस्थापनांत मात फाटीं उरल्या. मडगांव पालिकेन कोयराचो प्रश्न गोंय घनकोयर वेवस्थापनाचेर सोडून दिला. कोयर वेवस्थापनाचे बाबतीत मडगांव पालिका पुराय अपयशी थारल्या. हाचे ताचे उदाहरण म्हणल्यार सनसडो. संसड्यार कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडत वत आसात. कोयर वेवस्थापन पुराय अपयशी थरल्यान मडगांव पालिकेन कोयराची जबाबदारी गोंय घन कोयर वेवस्थापनाच्या माथ्यार मारल्या. सद्याक सनसडर कोयराच्यो प्रक्रिया जायना. सनसड्या वयलो कोयर काकोडा कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक धाडटात. सुको कोयर नेसाय आनी कांय प्रमाणात सिमीट फॅक्टरीक धाडून दितात. आतां लिगसी वेस्ट आशिल्लो कळ्ळें तो वाडलो कसो आनी फायनली तेजे खर्च जालो कितलो हो चड इम्पॉर्टंट आसा. आमी जायते एक्सपेरिमेंट जाले उपरांत मागीर फोमेंतो म्हण घातलो 2011 साकून आनी कांयच ट्रिटमेंट जायना आशिल्लें हें सगळें खबर आसा. तो फक्त तो वेस्ट भितर आसता फायनली भायल्यान येवन पडपाक लागलो. मागीर 2019 जेन्ना फोमेंतो सोडून वचपाक लागलो त्या टायमार पासून ताका नेली 6 crores मायरूच पाविल्ले आनी एअर बॅलन्स आशिल्लो ताचो. आनी कोर्टांतल्यान मागीर एक ऑर्डर जाली की आनी एग्री जालें. ऑर्डर देखून न्ही ती एक्चुली म्युन्सिपालिटीन सामकें दान केल्ल्या भाशेन तांकां 1 लाख पर डे दिवपाचें डिसिजन घेतलें. तितूंक नेले थोडे 15-20 दीस कमी 1 वर्स 1 लाख रुपया दिला. नेली 3 कोटी मायज. आतां लिगसी वेस्ट काडपाक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान हातान घेतलें. तेज्या पयले 2019 हो लिगसी वेस्टाचो टेंडर जाल्लो आनी तेन्ना कमी प्रमाणान जालें. अबावट 450 रुपीज पर टन ह्या रेटीन जाल्लें. मागीर परतून टेंडर जालें. मागीर कॉर्पोरेशन जालें. वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जालें. कॉर्पोरेशन जाले उपरांत परतून टेंडर जालो फॉर 1850 रुपीज पर टन म्हळ्यार पळय तो. आनी आतां तो लिगसी वेस्ट काड म्हणटा पळय ताका नियरली 100 crores लागले. 100 crores. मडगांव पालिकेचे 25 नगरसेवक आसात. ते भायर मडगांव पालिकेक 3 आमदार लागतात. एक आमदार जाल्यार 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो पूण संसदाचो प्रश्न मात अजुनूय सुटावो जाल्लो ना. 3 आमदार आसून लेगीत संसदाचो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना काय असो प्रश्न आतां मडगांवकार उप्रासपाक लागल्यात. संसद्या वयलो कोयर काडपा खातीर आतां मेरेन कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. अशें आसून संसद्या वयलो कोयराच्यो राशी कांय कमी जायनात. ताका लागून संसदो ही भांगराची ताती दिवपी कोमी जावन रावल्या काय कितें असो प्रश्न उप्रासल्या बगर रावना. वे संसदो इज कन्सर्न तो केन्नाच बरो इम्प्रुवमेंटाचे कोणाचे मतीतूच ना दिसता म्हाका. आमचे 3 जण MLA थोडे चीफ मिनिस्टर जावन गेले, थोडे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाले, थोडे आतां आनी थोडे रुलिंगा सारके टॉप पोजिशनार आशिल्ले. बट आय रियली कॅन अंडरस्टँड वाय दीस मॅटर इज ड्रॅगिंग. तो ओन्ली मडगांवकार म्हणना बिकॉज कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज गेलो जाल्यार इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरी एरिया अराउंड इट, सराउंडिंग इट. फातोर्डा, कुर्तोरी सगळ्यांकूच प्रॉब्लम हो बिकॉज वेस्ट मॅनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट फॉर देम अँड फॉर द पीपल ऑफ द सिटी.
What are the jobs the municipality has got? That is waste management, one of the most important things they are doing, and they are dragging their feet on it. Why? Is there some politics involved in it? Or is someone just playing with the sentiments of the Madgaunkars and the people around? So these questions have to be asked. Secondly, with the High Court decisions, High Court has they have made some commitment to the High Court. They have to please honor it. The day-to-day waste, I'm told, is been taken to Kakora waste management plant. What has happened to our own waste management, our own plans to start a plant? गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.